2015तल्या पावसाळ्याच्या अदमासाचो पयलो रिपोर्ट बुधवारा जाहीर जालो। ह्या वर्सा 93% सरासरी पावस पडपाची शक्यताय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धनान उक्तायली। ह्या वर्सा सरासरी परस कमी पावस पडपाचो अदमास केला। शेतकारांक ही हुस्क्याची गजाल। मे आणि जूनात पावसाळ्याचो निमणो अदमास जाहीर जातलो। 2015 की मानसून की वर्षा का पहले चरण का पूर्वानुमान आज जारी किया जा रहा है। इस पूर्वानुमान का मुख्य सारांश इस प्रकार है। नंबर 1, मात्रात्मक रूप से यानी क्वांटिटेटिवली समूचे देश के लिए मॉनसून ऋतु की वर्षा दीर्घावधि औसत जिसे हम एलपीए बोलते हैं कि 93% होने की संभावना है। इसमें ±5% की मॉडल त्रुटि है। समूचे देश के लिए 2015 दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु जून से सितंबर की वर्षा सामान्य से कम, दीर्घावधि औसत के 90 से 96% होने की संभावना 35% है। डेफिशिएंट वर्षा की संभावना 33% और सामान्य वर्षा होने की संभावना 28% है। अंत में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना बहुत कम है। अन्न आणि वखदा प्रशासन खात्याचे टीमीन शिरसयच्या एका गुदावाचेर धाड घालून रसायनां वापरून पिकयल्ले 10 टन आंबे जप्त केले। कायद्यान कृत्रीम तरेन फळां पिकोवपाचेर बंदी आसा। एफडीएच्या टीमीन आंबे पिकोवंक वापरिल्ली रसायनांय जप्त केल्यात। गुदावाचो मालक श्याम धारगळकारा आड कारवाय जातली म्हूण एफडीएचो अधिकारी राजीव कोर्डेन सांगले। आमी हांगा एक आयज गोडावन चॅक करून आमकां हांगा आर्टिफिशली पिकयल्ले आंबे मेळ्ळे। मानकुराद आनी वेगवेगळे तरांचे आंबे आसा। हे इथ्रेल एक कंपाउंड ताणें यूज करून ते म्हणटा ते इट इज यूज फॉर वॉशिंग पर्पज, पूण इट इज अ पेस्टिसायड विच इज यूज एज अ ग्रोथ रेग्युलेटर, प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर। आमी पिकोवपाचें एकूच उद्देश की ते बेगीन पिकता आनी ताका एक कलर येता, एक येलो कलर येता। हें काळें वचपाक तो म्हणटा काळें वचपाक आपण ते यूज केला म्हणून, पूण काळें न्ही, हें यूज केलें की केमिकल एक बेगीन पिकता आनी एक ब्रायटनेस येता म्हणून ते केमिकल ताणें यूज केला। हेजेर इफेक्ट म्हणजे जे केमिकल ताणें यूज केला तें पॉयझनस आसा आनी आर्टिफिशियल रायपनींग इटसेल्फ इज प्रोहिबिटेड। जे नॅचरल ताणें तण घालून पिकयलें म्हणून म्हाका काय प्रॉब्लम ना, पूण हें केमिकल यूज करून ताणें आंबे पिकोवपाक जायना किंवा खंयचेच फ्रुट्स पिकोवपाक जायना। तांकां सॅम्पल्स काडून आनी ते केमिकलूय मेळ्ळा आमकां। 4 बाटल्यो रिकाम्यो मेळ्ळ्या, 2 बाटल्यो फूल आसल्यो त्यो मेळ्ळ्या, त्योय आमी सीज केल्या। आनी मागीर एज पर द एक्ट श्याम धारगळकर जो ओनर आहा हेजो, तेजेर वी वील टेक एक्शन एज पर द एक्ट। मिनाचे येरादारीचो प्रेस थारावपा विशीं ट्रकवाल्यांच्यो 90 मागण्यो मान्य जाल्यात। 29 एप्रिलाक निर्णय जातलो म्हूण ट्रकवाल्यांनी सांगले। ट्रकवाल्यांची बुधवारा येरादारी संचालका कडेन म्हत्वाची बसका जाली। सध्या प्रत्येक टनाक किलोमिटरा फाटल्यान 11 रुपया 27 पैसे रेट आसा, तो 22 रुपया करचो म्हूण ट्रकवाले मागतात। ट्रकवाल्यांची 24 एप्रिलाक बसका जावपाची आसा। आयज जी आमची मिटींग आसली ती आमची ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर रेट ठरोवपाची रुटीन मिटींग आसली आनी आयचे मिटींगेन आमचो रेटा बद्दल 90% आमी सक्सेस जाल्ले आसा। आनी येता त्या फुडल्या बुधवार आमची 29 तारखेक आमची फायनल आनी लास्ट मिटींग आसतली आनी आमचो रेट आमकां जाय तसो ठरतलो अशी आमकां अपेक्षा आसा। तरी आसतना म्हाज्या ट्रक ओनरांक नॉर्थ सावथाक म्हाजी एक विनंती आसा की 29 तारखेक पयलीं कोणीच खंय आपलो ट्रक चलोवचो न्हू। 29 तारखेक रेट फायनल जावपाची 101% चान्सीस आसा आनी तो रेट आमकां आनी आमच्या लोकांक जाय तसो मेळटलो अशी म्हाजी अपेक्षा आसा। आमी 22 हें केला ते नेगोशिएबल खंय ना खंय तरी 22 मागला पर टन पर किलोमिटर आमी 22 मागलेलो। नेगोशिएबल खंय तरी बऱ्या हेजेर येतलो पर टन पर किलोमिटर। पयलीं आमकां 11.27 पर टन पर किलोमिटर रेट आसलेली, आतां रेट कितें आसा, डिझल वाडला त्या प्रमाणे आमकां रेटी वाडपाक जाय, आमची अशी इच्छा आसा। सावथ गोवा 24 तारखेक जनरल बॉडी मिटींग अशी म्हणजे जाहीर मिटींग आमी जंय धरण्याक बसल्या बॉम्बे रोडाक म्हणटा थंयसर आमी 5 सगळे लोक जमतले आनी हेची फुडली रणनीती कितें आमी ते दिसा ठरयतले।
कामगारांनी बुधवाराक कंपनीच्या वेवस्थापकाक घेराव घालपाचो यत्न केलो. पुलिसांनी कामगारांक आडयले. कंपनी पिट्टा म्हूण कामगार बोवाळ मारतात. आमी चार्टर ऑफ डिमांड दिवन आमी तांकां धाडलो. तेन्ना तेंच्यांनी आमकां हॅरेसमेंट करपाक चालू केली आनी ड्युटीक घालपाचें बंद केल्या. आमी केन्ना स्ट्रायकार वचोंक ना आनी आमचो केन्ना इरादोय नासलो आमचो स्ट्रायकार वचपाचो. सेकेंडली म्हटल्यार आमकां युनियनान जे आसलेले स्टाफ तांकां पगार वाडयना आनी जे युनियनान ना, युनियना भायर जे आहा तेंचे स्टाफ तांकां इयरली तेंची रायज इन्क्रीज तांकां दीत आहा आनी तेंचो पगार वाडत आहा. जर तो काम ना म्हणटा, मायन बंद जालें म्हणटा जाल्यार आमकां मायनीचेर आमी डिपेंड ना. लेबर कमिशनरान तांकां एडवायस दिली मॅनेजमेंटाक की तांकां बुकींग दिवपाची आनी मास्टर रोल दवरपाचो. पण ते अजून पर्यंत तेंच्यांनी आमकां बुकींग दिवं ना आनी मास्टर रोल दवरूं ना आनी आमचे गेट पासूय काडूं ना. आमी स्ट्रायक करूंक ना सर. आमकां तेंच्यांनी बुकींग दिवंक ना आनी ताका लागून आमी येवन ऑफिसान डेली बसता 9 ते 5 आनी आमी वयता. आमी डिमांड घातलेलो. आमचो एक्चुली वेज रिविजन आसता एवरी 4 years आनी लास्ट 13 डिसेंबर आमचो तो एक्सपायर जालो आनी 14 डिसेंबराक आमचो तो चालू जातालो. नेक्स्ट डे म्हणल्यार वेज रिविजन आमच्या वाडपा खातीर कितें तरी. जेन्ना तो आमी घातल्या बरोबर हेंच्यांनी आमकां हॅरेसमेंट चालू केल्या. कामगारांच्या कागाळीचेर SGS कंपनीच्या वेवस्थापकाचें म्हणणें जाणून घेवपाक गेल्यार वेवस्थापकान उलोवपाक न्हयकार दिलो. No, I don't want to make any statement. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. घेवया एक विराम.